आज आम्ही 13 ऑगस्ट 2020 आसात आणि केसी गोंय पण वाढत आसात। हो विषय हांव गोंयच्या सरकाराकडे लास्ट 4 महिने उलयत आसा की आम्ही जबाबदारीन काम करचे, ते जालें ना म्हणून आज परिस्थिती आम्ही पळयतात खंय आसा ती। हांव खास मुद्द्याचेर उलयता आसतना पर्वरी भाग जो आमदार आमचे सरपंच बापसंती स्वप्नील झेडपी गुपेश हे जे सगळे हांगा आसात ते एक मेसेज तुमकां कन्वे करपाक आज बशिल्ले आसा। आयच्या तारखेन जवळजवळ 106 केसी कोरोना पॉझिटिव्ह पर्वरीचो आंकडो पाविल्लो आसा। जवळजवळ 120 केसी जांचो रिझल्ट अजून अवेटेड आसा, ज्यांचे कॉन्टॅक्ट टेस्टिंग केला आणि कितलेशेच कॉन्टॅक्ट टेस्टिंग करपाचे उरला। सांगपाक वायट दिसता की ऍडमिनिस्ट्रेशन फेलियर इतले जाल्ले आसा की कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर वेदर इट इज डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन आमकां जाय तो सपोर्ट कांयच मेळना। आणि तेन्ना जबाबदारी जाता की पंचायतींनी एक इनिशिएटिव्ह घेतला की स्वतः आपूण आमच्या लोकांची काळजी घेवपाक पंचायत लेवलाचेर करचे पडटले। येता तो फुडलो वीक चवथीचो आसतलो आणि चवथीच्या सणाक खूब जाणांक उमेदूर आसता की आपूण हो सण पयली भशेनूच करतलो म्हणून। हे वर्स कोविड पॅन्डेमिका खातीर खूप काळजीचे वर्स आसा। आपल्या आरोग्याक आपल्या स्वतः आर्थिक हे पळयता आसतना हेल्थ पळयता आसतना आणि तेन्ना स्वतः जबाबदारी घेवची ही खूप काळाची गरज आसा। भिवपाची गरज ना म्हणून जेन्ना सरकारान सांगला तेन्ना खरोच भंय लोकांनी काडिल्लो आसा। पूण जेन्ना मरण घरांत जाता आणि ते कोरोना खातीर जाल्ले आसा जाल्यार आपलो मनीस हॉस्पिटलांत जाता ताजी काळजी पळोवची पडटा इन टर्म्स ऑफ केअरटेकर और केअर गिव्हर और ताका आयसोलेट करचो पडटा। तेन्ना तो ट्रॉमा ज्या फॅमिलीक जाता तो फॅमिलीकूच कळटा। ती कळ आमच्या पंचांक, ती कळ आमच्या सरपंचांक, ती कळ आमच्या झेडपीक म्हाका जेन्ना आसा कित्याक आमी त्या लेवलाचेर ग्रासरूटार वावरतात। पूण तुमच्या कडेन कणकणींची पर्वरकारांकडे हात हे करून नमस्कार करून तुमकां मागता की ह्या वर्सा आणि हो सण जो गणपतीचो आसा तो तुम्ही जबाबदारीन करचो। सगळ्यांक उमेद आसतली की सण सदा भशेन 5 दिसाचो 11 दिसाचो करचो, सार्वजनीक गणपतींनी 1.5 दिसाचोच गणपती करचो। आणि पंचायतींकडे उलयतकच एक कळ्ळें की आज जे स्प्रेड जावंक लागला ते जबाबदारी समज सगळ्यांनी, कित्याक शेवटी कितेंय जालें की मागीर पंच मेंबराक उलो, सरपंचाक उलो, झेडपीक उलो, आमदाराक उलो वता आणि आमची जबाबदारी आसा ती काम करून घेवपाक। पूण जेन्ना सरकाराची व्यवस्था तितली ना सांबाळून घेवपाक तेन्ना आमी आमच्या लोकांची काळजी करतले जाल्यार तितलेच कॉपरेशन तुमच्या कडल्यान जाय।